मिटींग घेतल्या कित्याक लोकां फुडें हाडपाक हे तेमी प्लॅन हो पास करून घातला, हो प्रोजेक्ट पास करून घातला, पंचायतीन TCPन पास केला आनी आतां तो ते पंचायतान पास केला म्हणटा पंचायतान तेमकां इतलें आमी सांगलें आसतना ग्रामसभा फुडें घाले बगर हो प्लॅन पास कर म्हणून सांगलो तांकां ते आजून आज फुडें घायनासतना हो प्लॅन ते म्हणटाय रेजोल्युशन पास केला म्हूण हेजेर आमगे लोकांची मान्यताय ना आनी आमी विरोध आहात. आज ह्यो एक अवेरनेस आमी मागोन गेला हे गांवां गेला की लोकां फुडें हाडूं आनी दाखोवंक तांकां मोटिवेट करपाक हो प्रोजेक्ट ओपोज करपाक आनी दाखोवपाक कितलो आमकां त्रास जातले हेच्या फुडें हे हावजींग प्रोजेक्ट तरी गोंयांत येयले जाल्यार आनी असले ल्हान विलेजीन तरी येयले जाल्यार न्हू आयले जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातल्यात उदका वाटेन, लायटी वाटेन, तशें गार्बेजी वाटेन. आज पर्यंत पंचायतान कांयच स्टेप्स गेलो नाय. कितलो आपण लायट लागतली वो कितली आमकां गार्बेजी सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर कितलो आमी प्रयत्न करतले तशें हेजी उदकाची कितली गरज लागतली आजून पर्यंत पंचायतान कांयच तेजेर स्टडी केलो ना. सो आमी मागता सगळे आमच्या गोंयच्या लोकांक की जागृत रावात असले प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत येवपाक दिव नाकात. As far as the roads is concerned, the government has acquired for 6-meter road. And as per the Panchayat, they are saying that they will take an undertaking from Rahijas that they will not ask the government to broaden the road or anything. But since the road is acquired by the government, there is no any right left with Rahija. It is government property. So Rahija cannot give an affidavit, or the Panchayat cannot ask for an affidavit from Rahija, because it does not stand in the court of law, because that particular area is acquired by the government for the welfare, for the access to the villagers, not to Rahija. So it is for the villagers.